वास्को वेलंकणी कपेलात वेलंकणी सायबिणीचे फेस्त भाविकांनी मोठे उमेदीन मनयले। सांजेच्या 5 वरांचे चर्चीत मिस जाले। ह्या वेळार पालद्रीन मात्र दिसाच्यो शुभेच्छा दिल्यो। गोंयच्या सगळ्या चर्चींनी प्रार्थना सभाय जाल्यो। आज पयले सुवातेर हांव सोमेस्तांक सायबिणीची उर्वणीत परब आवडयता आनीक हाचें कारण म्हणजे आयज आमी सगळीं सायबिणीच्या जल्माच्या दिसाची परब आमी करता। आनीक ही आमची सगळींची आवय सगळ्यांक आमकां एकदम मोलाची, कित्याक आवय म्हणजे आमच्या जिवितान एक मोलाची वस्तुरी जावन आसा। आनीक सायबिणीची परब आमी करतना तिच्या जल्माचो दीस आमी पाळटना केद भाशेन आमच्या सगळ्या आवयांचोय आमी उगडास करता। मदर्स डे आमी म्हणटा। कांय बरी आमची भुरगीं आपल्या आवयक एक कार्डान दितात, स्वीट्स दितात, एक तांचो मोग आपल्या आवय सवे हो दाखोवड करता। एक बरी कुर्नी, एक बरी आमची परंपरा हांगा सगळ्या संवसाराक जाता। आनी आयज ह्याच सायबिणीच्या दिसा, जल्माच्या दिसा ह्या आमच्या वाळंकिणी सायबिणीच्या कपेलांत एक व्हडली परब, वाळंकिणी सायबिणीची परब आमी करता। आनीक हाका जायतो एक इतिहास आसा। कांदा स्वामी हो एकलो बरो दैवीक मनीस हांगासर पावलो आनी ताणें देवस्थान सुरू केलें ल्हानशी इगेमाज हाडून। आनीक आयज एक पुरीस जालो आनी एक कपेल जालें आनी एक व्हडलें कपेल जालें। आनीक नवें आमी कपेल केल्यार ही दुसरी आमची परब। आनीक हें कपेल ह्या भाशेन वाडलें आनी जायतो लोक हिंगा एकठांय जालो, कित्याक ह्या सुवातेचेर कितें तरी आसा, एक ओचोऱ्यांची विस्मिताची सुवात ही। जायतो लोक हिंगा भावार्थान सायबिणी फुड्यान येता आनीक आपली प्रार्थना मागणी सायबिणी फुड्यान घालतात आनी जायत्यांक बरेपण मेळ्ळेलें आसा। तांचे आवंडे, तांची चिंतनां, तांच्यो गरजो सायबिणीचे विनोतीन मागण्या वरवीं तांकां मेळ्ळेल्यो आसा। जायतो लोक हांगासर आपलें आर्गां दिवंक येता, जायते जिन्सां पासांनी। हें आमकां एकदम बरें दिसता। आनीक हाचे वरवीं म्हजोय आवंडो सायबिणीचेर उदीक भावार्थ वाडूंक आनीक जवण एकल्याचो भावार्थ देवा सोवें उदीक आमी खोलावंक। आमी 8 दीस हांगासर 9 दीस आमी नोवेनां केलीं। सामको लोक जायतो हांगासर चिकात सामको जायतो आयलोलो आसा। आनी तशेंच ह्या आयच्या परबेच्या दिसा जायतो लोक हांगासर आयलोलो आसा। जायते गांवचो लोक हांगासर लागशिल्लो पयसुल्लो आयलोलो आसा। आनी ही परब न्हय फकत आमची देस्तेरकारांची वा वास्कोचीच, पूण हांव म्हणटा सोमेस्तांची सगळ्यांची। हें कपेल सगळ्यांचें कशें, सगळेच आदार दितात आनी सगळेच वावुरतात। एक बरी आमचे सगळे एक बरो एकवट जाता। आनीक हांव सोमेस्तांक आयज हांगासर आयल्यात तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकांय हांव बरें परब आवडयता। आनीक जे वावुरल्यात तांकांय हांव परबीं दितां आनी सदांच हो एकवट तुमचो उर्बा तुमची तुमी वाडोवची आनी त्याच बरोबर सायबीण मांयचे विनोतीन तुमच्या जिवितान सदांच बरेंपण तुमकां मेळचें। आयचो विशय आमच्या परबेचो सायबीण मांय आमकां आमचे यात्रेंत, ह्या संवसाराची यात्रेंत आमकां सांगात करता। आमी सगळीं हांगा यात्रेकारां ह्या संवसारान म्हणटूच सगळीं आमी बरे भाशेन आमची यात्रा सोंपोवंक मोरयेची आमी देख घेवया, तिचे शेगूण आमच्या जिवितान आमी आपणावया आनी खरें म्हणल्यार तिचे एक सादे गूण ल्हानविकाय, खालतीकायेची, सदांच पेल्याचे, सेवे चाकरेचे हे सादे गूण पूण देवा मुखार सदांच व्हडले जावन आसात, मानाचे सगळ्यांच्यान आमी करूंक येतात। आनी एक दीस आमी सदांच सायबीण मांयच्या सांगाताक आसूंक वाडोवंक हें म्हजें आवडीं बाळगिता।